नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक। लिजा भायर आशिल्लो मिनजाणी रॉयल्टी भरला ताची येरादारी करपाक गोंय सरकारान परवानगी दिल्ली। ती शुक्रारा हायकोर्टान भायर मारली। तशेंच राज्यभर लिजा भायर मीन पडिल्लो आसा तो कोणाचो ते राज्यान थारावपाक कोर्टान 4 सप्तकां दिल्यात। रॉयल्टी भरिल्ल्या लिजाची येरादारी करपाची परवानगी मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मान दिल्ली। गोवा फाउंडेशनान घातिल्ल्या याचिकेचेर हायकोर्टाचे न्यायाधीश NM जमदार आणि पृथ्वीराज चव्हाण हांणी आदेश काढलो। मिना खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण एप्रिल म्हयन्याच्या सोंपत्या मेरेन सरकाराच्या आदेशा प्रमाण राज्यांतल्यान 30,000 टन लिजांची येरादारी केल्ली। केंद्र आणि गोंयांतले भाजपा सरकार सारखे चलना म्हूण देशांत तशेंच राज्यांत लोकांक साबार प्रस्नांक तोंड दिवचें पडटा असो आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सचिव आणि गोंय प्रभारी A चल्लाकुमारान केला। शुक्रारा गिरीश चोडणकार अधिकृतपणान गोंय काँग्रेसीचो मुखेली जालो। त्या वेळार तो उलयतालो। कार्यालयीन ताबो सोंपयतना चेल्लाकुमार राजधानी पणजेंत उलयतालो। खासदार शांताराम नायकान आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत जापसालदारकी आतां गिरीशाचेर दिल्या। हे जायते मालगडे काँग्रेस फुडारी हाजीर आसले। तातूंत आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, दिगंबर कामत, लुईझीन फालेरो आणि रवी नायक आसले। नव्या काँग्रेस मुखेल्याक तेंको दिवपाचो सोपूत तांणी घेतलो। Because of the misrule and the non-governance of the BJP in the state and in the central, there are a lot of public issues and challenges in front of us. I am very confident with the guidance and the coordination of the cooperation of the senior Congress leaders, MLAs, the dynamism of the party cadres, office bearers, he will lead the party to the success. हांव आमच्या पक्षाचे लीडर राहुल गांधी आणि आमचे गोंयचे पक्षाचे सगळे नेते आणि सगळे मेंबर्स यांचे हांव धन्यवाद दिता की माझी एक आयज जबाबदारी दिल्यात। ती म्हाका खात्री आसा की आमच्या सगळ्याच्या पक्षाच्या लिडर्स आणि पक्षाचे बरे मागपी यांच्या सहकार्यान बरे तरेन पार करपाक शकता। इलेक्शनाची खबरो उलयतात। लोकसभा इलेक्शन बरोबर असेंब्लीची इलेक्शन जातली म्हणलो ताजेर म्हजें एकच म्हणणें आसा, आमी बी तयार आसात। पूण तुगे कॅबिनेटान जे मंत्री आसात, गोवा फॉरवर्डाचे आसात, MGPचे आसात, इंडिपेंडंट म्हणून निवडून आयले तेय मंत्री आसात। कॅबिनेटीन जेन्ना हो प्रस्ताव येतलो तेन्ना हे गोवा फॉरवर्ड MGP आनी हे मिनिस्टर ताका तेंको दितलो काय म्हणून डिसॉल्व करपाक। पणजेच्यान आमचो खबराकार इर्शाद शेख। खंयच्या कायद्या खाला गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो सचिव गिरीश चोडणकार सरकार उडोवपाक सोदता असो प्रस्न भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान विचारला। गोंयची दायजा कॉर्पोरेट हाऊसांक दिवपाची शिफारस गोंय सरकारानच केल्ली आणि ते सिद्ध करपी कागदपत्रां ताचे कडेन आसात अशें गिरीशान म्हणिल्ले। ते सिद्ध करून दाखोवपाचें आव्हान तांणी दिलां। कितले काँग्रेसीचे आमदार गिरीशाक तेंको दितले ते भाजपा पळयतली अशें विनय म्हणटा। शुक्रारा भाजपाचो अध्यक्ष पत्रकारां कडेन उलयतालो। श्री चोडणकाराक एकूच विचारपाक सोदता, खंयच्या कायद्या सकयल तूं भारतीय जनता पक्षाची सरकार आनी जे आमचे युतीचे सरकार आसा ते बरखास्त करपाक पळयता। आज आमी खंयच पळोवना, कारण जसो मुख्यमंत्र्याचो शपथविधी घेवपाक वता तसो बाब चोडणकार आज आपलो पदभार सांबाळटा। इतलें आसतना बाब शिरीषा बरोबर कितले आमदार आसतले आसात तें आमकां पळोवचें पडटलें। गिरीश शिरीश म्हणपाक येता, गिरीश चोडणकार कितले आमदार आसतले ते पळोवचें पडटलें। तेज्या खुलाशाची ताणें 2 दीस दिल्ले आसा आमच्या सरकाराच्या मंत्र्यांक। तेज्या जो कितें ते कडेन पुरावे आसात किंवा रिकॉर्ड्स आसात तेजी आमी वाट पळयतात। ह्या म्हयन्याचे 13 तारखेर भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयांत येतलो अशें तेंडुलकरान सांगलें। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात भाजपा कार्यकर्त्यांची परिशद जावपाची आसा। श्री अमित भाई शाह हे 13 मेक
गोंयांत येतात त्या निमित्त गोंय प्रदेश भारतीय जनता पक्षान गोंयच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते जे गोंया भितर 1642 बूथ आसा ते कार्यकर्त्याचे बूथ संमेलन आमी दवरलेले आसा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आरोशी कासावले मेसर्स कम्पिटंट ऑटोमोबाईल प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या 7 स्टार हॉटेलांच्या प्रकल्पाक बांदकामाचो परवानो दिला. ताचे आड निशेध करपाक कासावलेच्या लोकांनी शुक्रारा मोर्चो काडलो. हातून दर्यादेग वाठारांतल्या नेम नेमावळींचो भंग केला असो आरोप लोकांनी केला. आरोशे 11,000 चौखण मीटर सुवात घेऊन कम्पिटंट ऑटोमोबाईल प्रायव्हेट लिमिटेड हे कंपनीक तारांकीत हॉटेल उबारपाचे आसा. शेतकारांक धरून हेर लोकांचेरूय ह्या प्रकल्पाचो परिणाम जातलो अशें थळावे म्हणटात. कासावले, आरोशे आनी कुयेली गांवांनी आनीक हॉटेलांच्या प्रकल्पांक परवानगी दिवपाक पावलां उबारली जाल्यार कायदो वेवस्था तांच्या हातांत घेवपाची शिटकावणी गोंयच्या रापणकारांचो एकवट हे संस्थेन दिल्या. गांवच्या लोकांनी 10 वर्सां पयलीं हे प्रोजेक्ट अपोज केल्लो. आयज कॉम्पिटंट आनी दुसरो आतां न्यू प्रोजेक्ट जाला तो डेफोटील. पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला विदाउट डॉक्युमेंटेशन ऑफ द न्यू ओनर. फायलूच ना, ट्रान्सफर ओनरशिप जावंकूच ना, ट्रान्सफर ऑफ EC जावंकूच ना. म्हण इतली व्हडली फ्रॉड हे पंचायतीन केलेलो आसा. विदाउट एनी डॉक्युमेंटेशन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीन अपोज केलो. फाटल्या पंचायत आशिल्ली ती ह्या प्रोजेक्टाचेर अपोज केल्ले. लॉयर काडलेलो गांवच्या विथ ग्रामसभा एप्रुवल. आयज तो लॉयराक भायर काडून दुसरो लॉयर घातला विदाउट ग्रामसभा रेजोल्युशन. पूण हे पळय करप्शन पळय जाला. ह्या प्रोटेस्ट करपा लागून आयज गांवचो लोक येयला. इलिगल हांवूय करपा दिवपाना आनी आमगे टोटल बॉडी करपा दिवपाना. इलिगल. So you are with the villagers? Yeah, illegality हम कैसे सपोर्ट करपाना. By the sarpanch or whoever, okay, or practice work can open the panchayat. Only thing they cannot take any decisions. Decisions to be taken by the panchayat body and should be implemented by sarpanch and the secretary. They can open, no doubt. But if they are doing something against the law and all, no, that is a different issue. But they can open and see. I also know it. Now you give me in writing. I will inquire into this matter. कासावलेच्यान खबराकार विरुमा आले. पॉवर हाऊस आख्या रोक्ताव प्लाझात आशिल्ल्या फ्लॅटाक बिरेस्तारा उजो लागलो. ह्या फ्लॅटाच्या धन्याक सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाला. पळोवया कितें घडले ते. रोक्ताव प्लाझातले दुसऱ्या माळ्यार हो फ्लॅट आशिल्लो आनी तो अशरफ पांड्यालाचो. मडगांवच्या उजो पालोवपी दळाक सांजेच्या 7:15 वरांचेर फोन आयलो आनी तांणी बेगोबेग घडणूक सुवातेर धांव मारली आनी रोखडोच उजो पालिल्लो. काटीचे मॅटर्स आसता पळय तेका पयलीं पेटलो आनी तेजी AC पेटलो आनी सगळी रूम ब्लॅकआउट जाली. तेजे काय जालां किती लॉस जालें? लॉस साधारण तेजे 2,75,000 अशें हांवें अंदाज दवरला. तो फाल्यां तितलो आपल्याक जालें सारकें. शॉर्ट सर्कीट तें कांयच कळना. तें ब्लॅकआउट जाल्ल्यान न्हू सगळी वायरींग ती टोटल जळिल्ली आहा त्या रूमांत. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार. आधार कार्डांत केल्ल्या चुकांक लागून लोकांक बरेच त्रास जातात, खास करून ज्येष्ठ नागरिकांक. दर एक आधार कार्डांत कसली ना कसली तरी चूक सापडटा आनी त्यो चुको सारक्यो करपाक लोकांक वरांची वरां लायनीत रावचें पडटा. ताचे खातीर अपॉइंटमेंट घेतले जाल्यारूय म्हयने लागतात. लोकांचे हे प्रस्न सोडोवपाक बालवाडी, आंगणवाडी वा गांवांतल्या पंचायतींनी कावंटर उबारचे अशें आकेबाश पंचायतीन साश्टीचो उपजिल्लोधिकारी आनी संबंधीत अधिकाऱ्यां कडेन मागला. आधार कार्ड हो आयज सगळ्यांचे व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा. लोकांक अपॉइंटमेंट्स घेवपा पडटा. कितें काय म्हणल्यार आयज समज मार्चान गेले जाल्यार ते 2 ते 3 म्हयन्यान अपॉइंटमेंट्स मेळटा. थोड्यांक अर्जंटली रिक्वायर्ड आसता म्हणल्यार फाल्यां 2 दिसां भितर ते मेळना, शक्य ना. म्हाका एक विचारपाची गरज आसा की जेन्ना आधार कार्डाक जेन्ना डॉक्युमेंटेशन सबमीट केल्ले तेन्ना डेट ऑफ बर्थ किंवा सगळे डिटेल्स आशिल्ले ती घालून ना, कित्याक घालून ना ही तेंची मिस्टेक, कोणाची सिस्टमाची किंवा डिपार्टमेंटाची. हे डिपार्टमेंटाचे मिस्टेकी खातीर लोकांनी कित्याक त्रासान घेवपाचें. दीस थिंग शूड बी टेकन ऑन अ सिरियस टास्क. नाल्यार समज अशेंच उरलें जाल्यार आमी एक ना सगळ्या लोकांक घेवन जे सेंटर्स आसात त्या सेंटराचेर येवन एकूच दीस बसतले आनी घेराव घालून
हांकां विचारतले कामगाराक तुमी कितें करता ते करपाक लागून आयली ना पूण हांगा पयल्यार खूब गर्दी आसा आनी आमी पयसान येता सो आमच्या गोवोरमेंटा लागीं मागता की आधार कार्ड करप सगळ्या पंचायतींनी दवरचें म्हणून हांगा आमी आधार कार्ड करपाक आयले आमकां 2-3 म्हयने पयलीं अपॉयंटमेंट घेवचो पडटा सो एक फावटी आमी बिजी उरता आनी सेकंडली म्हटल्यार आतां SSC भुरग्याचो रिजल्ट आवट जातलो म्हणटूच 11th एडमिशनाक आधार कार्ड कंपल्सरी आसा. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. बिरेस्तारा राती कुडचड्यार घडिल्ले एके घडणुकेत एक मनीस बायत पडिल्ल्या सुण्याक वाचोवपाचो यत्न करतालो तेन्ना ताचोच तोल गेलो आनी बायत पडून ताका मरण आयलें. तो मनीस कामगार म्हूण काम करतालो. ही घडणूक कुडचडेच्या बेतकीगाळ वाठारांत घडली. मरण आयला ताचें नांव रामप्रसाद निशाळ. तो 23 वर्सांचो आसलो. तो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो. आज मॉर्निंग कंट्रोलाचे कॉल येयले एकलो बाईक पडला म्हणून तेन्ना इमिजिएटली आमी फायर ब्रिगेड कॉल आउट केली आनी स्पॉटाचेर गेल्यार एक बांय आसा त्या बांयक एकलो पडलो मागीर तेन्ना आमी फायर ब्रिगेडीची हेल्प घेवन ताका काडलो. वेरीफाय केलें तेन्ना कळ्ळें तेजें नांव आसलें रामसागर निशाल म्हणून 23 इयर्स. तो भाड्यार रावतालो सायड आनीक तेजें गांव आसा नेटीव आसा UP उत्तर प्रदेश तो लेबर काम करपी. वेरीफाय करतरीच आमकां कळ्ळें इन्क्वायरी केली तेन्ना ताका कुत्र्याचो पेटो पडलो बाईक ताका काडपाक गेल्लो हो एक्सिडेंटली फॉल जालो आनीक बुडलो. कुडचडेच्यान खबराकार प्रहार सावड्डेकार. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अंदूचो आवयांचो दीस गोंयांत जावपी एका खाण महोत्सवांत मनयतले. अंदूचो आवया दीस मे म्हयन्याचे 13 तारखेक आयला. गोंयचो घटक राज्य दीस 30 मे दिसा हो खाणा महोत्सव सोंपतलो. ह्या 17 दिसाच्या महोत्सवांत लोकांक कसल्यो कार्यावळी जाय आनी कितें आयोजीत करचें ताचेर लोकांनीच सुचोवण्यो दिवच्यो अशें आयोजकांनी मागलां. गोंय मायनिंग वेवसाय आनी कॅसिनोचेर निंबून आसा ते कमी करप ह्या महोत्सवाचो हावेस आसा. In this whole vision, we have got 30 plus restaurants across Goa who will be participating in this festival for 17 days. Each of them will be involved with their Instagram accounts, with their Facebook accounts. The whole idea is very simple. If you're sitting in Bombay, you're sitting in Delhi, and you see the program, the 30-40 restaurants getting involved in this whole program, a person should say, come, let us fly into Goa. Basically, our homegrown and our home produced what we have to showcase. See, Western world, we've been showcasing different types of vegetables, we've been showcasing different types of products which we import. When we grow, when we can yield and grow stuff which is from our mother earth, from our motherland. Which is why at my restaurants, I've tried and come up with menus which are basically homegrown. Mango, for example, it's a wonderful season, it's known for the king of fruits. I've incorporated that malkurad, I've incorporated different mangoes in terms of desserts like cheesecakes or a mousse or in a different way, you know, and the best way to showcase it. So what we plan on doing is to showcase all these restaurants and all the foods that they will be creating just for this festival. At the same time, we will be offering, we will be expecting our user base to be posting pictures with their mothers or grandmothers and just try to bring that whole thing together, try to bring that whole family aspect to it. हांव सगळ्या लागीं अपील करता की एटलीस्ट एका घरान 2-2 तरी आंबे लावचे. आंब्याचीं झाडां एवेलेबल आहा. आंब्याचीं झाडां खंयचीं घेवपाक जाय ताजो भितर पळय तो हें आसता तो फॉर्म आसपाक जाय आनी तातूंत भितर तीं किसरां आसता तीं आसूंक फावना. तसलो आंबो चूज करपाक जाय आनी त्या आंब्याचें ग्राफ्ट करून आंबो लावपाक जाय. Coming into this new thing that we have come up called as Mankurad Mango photo contest. So all you have to do is click an amazing picture of a Mankurad mango, maybe with a child or maybe with anything. Like try to make it more creative and just hashtag it with Mankurad Mango Fest and Taste of Goa, and you can win exciting prizes like dinner for 4 in Free star stays. hotels and free stays and money like cash prizes and all. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत.
गोंयांत जायते नवे कलाकार तयार जायत आसात, मात तांकां उर्बा दिवपाची आनी तांची कला सादर करपाक माची दिवपाची गरज आसा अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा. तांकां सारकें मार्गदर्शन करीत जाल्यार गोंयाक बरे फिल्म निर्माते मेळटले अशें ताचें मत. सत्यम शिवम सुंदरम भौमा हांणी कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या कोंकणी फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार मंत्री उलयतालो. ह्या महोत्सवाक 3 कोंकणी फिल्मां दाखयतले, मोरतू, होम स्वीट होम आनी होम स्वीट होम 2. महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार मनाखंत ह्या थळाव्या भुरग्यांनी केल्ल्या डॉक्युमेंटरीचें लोकार्पण जालें. उक्तावण जाल्लें आसा. खरें म्हळ्यार अशी तरेची एक व्यासपीठ ही एक भुरग्यांक एक उर्बा देणारी ही व्यासपीठ जावन आसा आनी खंय तरी भुरग्यांक एक नवचैतन्य निर्माण करून आपण मुखार कितें करपाक शकता हो एक विचार आनी तो विचार जर आमी मुखार हाडलो जाल्यार निश्चितूच आमचो भुरगो जो आसा तो कलेचे मळाचेर परजळटलो. कारण जीव तोडून आणि मेहनत घेऊन हे फिल्म प्रोड्युसर जे आसात, जे निर्माते जे आसात, ते डिरेक्टर्स आसात, तातूंत काम करणारे कलाकार जावन आसात किंवा ते बाकीचे जे कलाकार जे आसात ते आपली 100% दिवपाचे प्रयत्न आसात. आमचे थोडे तातूंतचे कर्तव्य जावन आसा की ह्या सगळ्या कलाकारांक थोडीशी उर्बा दिवची, थोडीशी इन्स्पिरेशन दिवचें आणि नवे नवे कितें ह्या समाजा भितर कशे तरेच्यो घडणुको घडटात आणि त्या घडवणुकीक आमी कशें मात करून आमी मुखार मार्गक्रमण करपाक शकता असो तरेचो संदेश आज हो महोत्सवाच्यान आणि खास करून चित्रपटांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून सरकाराची जबाबदारी आसा की असली फिल्मां जी आमचे सगळे लोक खंय वचून पळोवपाक शकना ती फिल्मां गांवांनी जावची. आणि ह्या समयार हांव एक निवेदन करता कला आनी संस्कृती खात्या कडेन. एंटरटेनमेंट सोसायटी कडेन आमी कितले जरी पांय पडले जाल्यार गांवांनी हो फिल्म महोत्सव जावचो ना. आतां तुमी एक वेगळी वाट काडून तुमच्या कला आनी संस्कृती खात्या वतीन हो केला. हांव इतलेंच मागता ही फिल्मां न्ही पूण गोंयांतली जी बरी फिल्मां जी लोकांक आवडटा प्रत्येक तालुक्यान अशे 2-2 जाग्याचेर एक फिल्मां करा जाणे करून हो फिल्म पळोवपी प्रेक्षक तयार जातलो. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. शुक्रारा आकेबाज पंचायतीत नावेली भलायकी केंद्रान भलायकी शिबीर आयोजीत केल्ले. साबार लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. पळोवया हाची अदीक म्हायती. नॉन कम्युनिकेबल दुयेंसां सोदून काडून बेगोबेग ताचेर उपाय काडप ह्या भलायकी शिबिराची मोख आशिल्ली. ते अशे तरेची शिबिरां दर म्हयन्यांत आयोजीत करतले. इनिशियली होम विजीट करून तांकां आयडेंटिफाय करता. स्क्रिनींग तांचो ग्रेडिंग स्कोर्स आसा त्या प्रमाणे तांकां आयडेंटिफाय करून ह्या कॅम्पाक इनवॉल्व करतात सो दॅट आतां नॉन कम्युनिकेबल डिजिजीस खूब जाल्ले आसात. प्रेशर, डायबिटीज, कॅन्सर. सो असले डिजिजीस आमकां एटलिस्ट ह्या कॅम्पा खातीर डिटेक्ट जातले आनी सो दॅट वी कॅन इनिशिएट देम व्हेरी अर्ली ऑन ट्रिटमेंट. सो ताच्या खातीर हो हेतू मेन ह्या कॅम्पाचो तो आसा सो दॅट अर्ली आयडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. मेळ्ळा तुमकां भरपूर मेळटात आमकां. निवली डिटेक्टेड हायपरटेन्शन पेशंटाक खबर आसना आपल्या प्रेशर आसा, आपल्याक डायबिटीज आसा. सो ह्या कॅम्पा अंतर्गत आमी सगळे इन्वेस्टिगेशन्स करतात. तांकां वुमनाचे कितें रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसात जाल्यार गायनेक चॅकअप जातात, तांचे पेप्स मियर्स चॅकअप जातात. सो इन केस कितें कॅन्सर्स बी डिटेक्ट जाय जाल्यार ते सुद्दां अंडर दीस प्रोग्राम डिटेक्ट जातात. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. भारतांतल्या दर एका गांवांत लायट पावल्या असो दावो केंद्र सरकार करता, मात अजून जायते गांव काळखांत रावतात. 70 तालुक्यांतल्या हरिजन वाड्यार लोकांक अजून लायट ना. फाटली 4 दशकां ते हेच परिस्थितीत दीस काडटात. वाळपयच्यान 15 किलोमीटर भितर हो गांव आसा. तांकां 24 वरां लायट दितले म्हूण सांगिल्लें, मात अजून ते बाबतींत कांयच पावलां उबारूंक नात. विद्यार्थ्यांक काळखांत दिव्याच्या उजवाडान शिकचें पडटा. फाटली सुमार 40 वर्सां ते ग्रामसभेत हो प्रस्न म्हणटात, पूण तांकां फकत फटीची आश्वासनां मेळटात. आमच्या घरान अजिबात लायट ना. भुरगे अभ्यास केला 10वी 7वी 8वी शिकता. सद्याक स्टडी चालू आहा, शिकप चालू आहा. पळयतले म्हणल्यार रातची लायट ना, कांयच नासता. जाल्यार म्हाका सांग तुमी इतले कांय वर्सां हांगासर जिवन गेले, इचारले 7 वर्सां गेली, 10 वर्सां गेली, 7 वर्सां ही कंपल्सरी जाली म्हणल्यार अजून तरी लायटीचे हें ना, कांयच ना, हें ना, अनुभव ना, कांय ना. जाल्यार ही आमची अशी परिस्थिती आसा. ही आमच्या घरान पळोवंक गेले लायट ना. हांगाच न्हू म्हणल्यार 5वी 6वी 7वी बी भुरगे शिकता जाल्यार तांकां म्हाका सांग हेतून हांगा लायट ना जाल्यार आमी कितें करपाचें. 1972 हें जाल्लें 36 वर्सां जालीं. कितें 36 वर्सां जाल्यार अजून तरी लायटीचें हेंच ना. स्टडी अशी काळोखान दिव्याची. कितलो टायम करता ती? 8 वरलेले अशें 10 उठटा. 10 करता. आनी मागीर सकाळचे उठून अभ्यास बी करता. सकाळचे 5
5 ते 6 एक वर करता. सकाळचे म्हणजे कशें दिवो पेटोवनच करता. हय. कितें ते तुमकां सारकी दिश्टी पडटा ती अक्षरां आसता ती ABCD सगळे दिश्टी पडटा सारकी क्लियर. तितके पडटा पण सारकी दिसना. सत्तरी सावन खबराकार महेश गोवेकर. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.